लोटले उपरांत बोरयेच्या तळाव्यांनी नव्या बोरी पुलाच्या विस्ताराक विरोध केला। या पुलाच्या विस्ताराबाबत कसलेच स्पष्टीकरण ना। सरकार म्हणटा एकूच घर वयतले, पण प्रत्यक्षात खूबशी घरां, शेतां, भाटां आनी देवळां वचपाची आसा। आमचो विरोध नव्या पुलाक ना, सध्याच्या पुलाच्या अलायनमेंटाक आसा अशें तळाव्यांनी सांगला। पीडब्ल्यूडीच्या जमीन संपादन खात्यान आयज आल्तीन बोरी तळाव्यांची नव्या पुलांक लागून बसका आपयल्ली, पण ही बसका 14वेर फुडें धुकल्ली। तळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हातूंत फितूर आसा। एकूच घर वयतले म्हणपी सुभाषान अजूनय प्लॅन पळोवंक ना। आमकां हांगासून भायर काडपाचो यत्न चल्ला। कोळशाची येरादारी आनी जेटीचेर माल व्हरपा खातीर हो पूल बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला। आमची घरां आनी सुवात्यो कुशीक दवरतात आनी दुसऱ्या खंयच्या वाटेंतल्यान हो पूल बांदता अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कोयर उडोवपी लोकांनी आता दिवचलची न्हंय टार्गेट केल्या। हे न्हंयेन कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडत आसा। कांय विक्रेते पिड्ड्यार वस्तू हाडून उदकांत उडयतात अशी माहिती मेळ्ळ्या। मजगतीं ह्या प्रकाराचेर आळाबंद हाडपाच्या नदरेन पालिकेन पावलां उबारल्यात। न्हंयेन कोयर उडयतना कोणूय विक्रेते सांपडले जाल्यार तांचेर दंडात्मक कारवाय जातली अशी शिटकावणी पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन दिल्या। सोबीत आनी नितळ शार म्हूण दिवचल शाराची वळख आसा। ह्याच दिवचल शारांतल्यान व्हांवपी न्हंयेन कोयर उडोवपाचे प्रकार दिसान दीस वाडत आसा। लोकां सयत कांय विक्रेते पिड्ड्यार जाल्ल्यो वस्तू न्हंयेंत उडयतात अशें पालिकेच्या नदरेक आयला। न्हंयेन कोयर उडयतना कोणूय विक्रेते सांपडले जाल्यार तांचेर दंडात्मक कारवाय जातली, नगराध्यक्षाची शिटकावणी। काँग्रेसींतल्या 8 बंडखोर आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केल्लो तांच्यांनी मतदारांक फटयला। आपल्या मतदारसंघांतल्या जनतेची फटवणूक करपी आमदारांक धडो शिकोवपाकूच जाय। 8 आमदारांक अपात्रताय थारावपाकूच जाय अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता। दोनापावला जेट्टीची पळोवणी करपाक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना विरेश उलयतालो। फोंड्या कीर्तीनगर बेतोडा नाल्याची चॉक जाल्ली पायपलायन बदलूंक नाशिल्ल्यान हे उदक पावसान वयर येवन संबंदीत वाठारांत हुंवार येवपाची स्थिती जाला अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केला। ह्यान पयलीं 2020 वर्सा लेगीत ह्या वाठारांत बुट्टी आयिल्ली। पायपलायन बदली नासतना महामार्गाचें काम केलां अशी कागाळ थळावे लोक करतात। जाल्यार फुडल्या 15 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासनूय जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें पळोवणी केल्या उपरांत दिल्या। नागवे रेडीघाट रस्त्या कुशीक कोयराचे ढीग आशिल्ले। गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उक्ताडार हाडिल्ली। पंचायतीन दखल घेवन हो कोयर उखलपाक मंगळारा सुरवात केल्या। मावशी पंचायत क्षेत्रांतल्या नागवे रेडीघाट रस्त्या कुशीक लोक कोयर हाडून उडयताले आनी हो कोयर भटकी गोरवां जनावरां येवन खाताली। ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली। मंगळारा मावशी पंचायतीन दखल घेवन हो कोयर उखलपाक सुरवात केल्या। लोकांनी मेळत थंय कोयर उडोवचो न्ही अशें आवाहन मावशी पंचायतीचो सचिव संदीप हल्याळी हाणें केलां। कोयराच्या वासान रस्त्यान यो वच करप्यांक त्रास जाता। कुशिल्ल्या कोयराच्यो घाणी मारताल्यो। आतां हो कोयर काडटात उपरांत ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसयतले आनी कोयर उडोवप्यांचेर नदर दवरून तांचेर कारवाय करतले अशें पंचायतीन सांगलां।
दोनापावला जेट्टीचेर वेगवेगळ्यो वस्तू विकपी पसरेकारांक सरकारान दिल्ली स्टॉलां ल्हान आकाराची आसात. तशेंच जेट्टीचेर गेट घातिल्ल्यान पर्यटक नव्या स्टॉलांकडेन वस्तू घेवपाक येनात. हाका लागून पसरेकारांक लुकसाण जाता असो आरोप पसरेकारांनी केला. आमदार विरेश बोरकार हाणें मंगळारा दोनापावल जेट्टीचेर वचून ह्या पसरेकारांचे प्रश्न समजून घेतले. सरकारान तांचो हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. दोनापावला जेट्टीक व्हड इव्हेंटांच्या आयोजना खातीर दिवन ही जेट्टी सरकार प्रायव्हेट करपाक सोदता असो आरोप आमदार विरेश बोरकार हाणें केला. ही जेट्टी म्हळ्यार फामाद पर्यटन थळ, ताका लागून जेट्टी सगळ्यां खातीर उक्ती आसपाक जाय. ती प्रायव्हेट करची न्ही अशें विरेशान म्हणलां. काबदेराम दर्यादेग वाठारांत 3 बेकायदेशीर हॉटेलां बांदून पर्यावरण नश्ट करपाक उठल्यात. दिसान दीस ह्या हॉटेल मालकांची दादागिरी वाडत आसा. थळाव्यांनी पंचायतींक तशेंच जिल्लोधिकाऱ्यांक कळीत केला, पूण पंचायत मात सुस्त आसा. आतां जाता तितके बेगीन पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी जेविस फर्नांडीस हांणी केल्या. अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें, ना तर ही कागाळ घेवन एनजीटीक वतले अशी शिटकावणी जेविस फर्नांडीस हांणी दिल्या. तामिळनाडू जाल्ल्या वादळाक लागून थंयच्या लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. थंयच्या लोकांक मजतीचो हात दिवपाक आमदार दाजी साळकार हाणें सीएम रिलीफ फंड खाला गरजेच्यो वस्तू आनी सामान तामिळनाडूक धाडल्या. सान पिरायेच्या तशेंच 18 वर्सां सकयल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्याच्या तुळेन चड प्रमाणात बलात्कार जातात अशें दिसून आयला. नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरो देशभरांत जावपी बलात्काराच्या आंकडेवारीचो नियाळ घेवन तयार केल्ल्या अहवालांत हो आंकडो दिसून आयला. गोंयांत 7.1% सान भुरग्यांचेर बलात्कार जाता.
बेटा ABCD सुना ना। A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. फाटल्या सुमार 2.5 वर्सांच्यान पणजेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा. आयज फाल्यां करीत आजून मेरेन स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जायना. हाका लागून आजून मेरेन पणजेकारांक धुल्लान दीस काडचे पडटा. आतां पणजेकारां खातीर खोशयेची खबर आसा. मार्च 2024 मेरेन पणजेन चालू आशिल्ली सगळी स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली, अशी म्हायती स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान दिली. फाटल्या 2 वर्सांच्यान पणजेन चालू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां मार्च 2024 मेरेन पुराय जातली, अशी म्हायती स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान दिल्या. पणजेच्या सगळ्या वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्यान पणजेकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. लोकांनी काडिल्ले त्रास खंय तरी उणे जावपाचे वाटेर आसा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालांत जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कंपनी दोशी दिसून आयल्यार कंपनीचेर कारवाय करतले, अशें मामलेदार प्रवीणजय पंडितान सांगले. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून दाबोळे माटवे वाठारांतल्यो बांयो प्रदूशीत जाल्यात. फकत बांयोच न्ही जाल्यार लागसारचे उदका स्त्रोत आनी शेतांनी पेट्रोलियम पदार्थ दिसून आयला. वास्कोच्या प्रदूषणाक विटून आमी दाबोळे आयले, पूण हांगसर वॉल्केनो आसा हें आमकां खबरूच नाशिल्लें. आतां हो वॉल्केनो केन्ना फुटत तें सांगूं नजो. आमी जाणटे ब्लास्ट जालो जाल्यार आमच्यान धांवपाक लेगीत जावचें ना, अशें थळावे सांगतात. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बांयो प्रदूशीत जाल्यात. फकत बांयोच न्ही जाल्यार उदका स्त्रोत लेगीत प्रदूशीत जाल्ल्यान थळाव्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्या. पेट्रोलियम लिकेज नेमकी खंय जाल्या, ही लिकेज कशी दुरुस्त करूं येता हाचेर फाल्यांच्यान काम सुरू जातलें. वज्रान वागातोरा पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान सोमारा ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात ब्रिटीश नागरीक जॉन विलियम पार्किन्सन हाका अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 15 लाखांचे LSD पेपर आनी लिक्वीड ड्रग्स जप्त केल्यात. वागातोरांतल्या फुटबॉल मैदानाच्या फाटले गेटीचेर आशिल्ल्या लिवर्स क्लबा लागसार ड्रग्स तस्करी जावपाची आशिल्ल्याची म्हायती गुन्यांव फाट्याचे पुलीस निरीक्षक नारायण चिमोलकार आनी ताच्या पंगडाक मेळ्ळी. ते प्रमाण सोमारा सांजवेळा 6:15 सावन पंगडान तांकां धरपाची तयारी सुरू केली. रातच्या सुमार 9:15 वरांचेर दुबावीत MS04HW8546 हे स्कूटरी वयल्यान थंय पावलो. त्याच वेळार पंगडान ताका ताब्यात घेतलो आनी ताची तपासणी केली. तेन्ना गुन्यांव फाट्यान ताचे कडल्यान 15 लाखांचे ड्रग्स जप्त केले. हाचे भायर स्कूटर आनी 2 मोबायल फोनूय जप्त केल्यात.
मजगती सगळी चौकशी आनी पंचनामो केल्या उपरांत ताचेर गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. साश्टीवाडो बोड्डे दिवचले एके घर फोडून देवाऱ्यांतल्यान चांदीच्यो मुर्ती आनी हेर मोलादीक वस्तू चोरल्या. ही चोरी 4 नोव्हेंबराक राधिका मिलिंद शिरोडकर हांच्या घरांत जाल्ली. दिवचल पोलिसांनी दीप कुमार श्रीवास्तव हाका नवी दिल्लीक वचून धरलो. ताका धरपा खातीर पोलिसांनी 3 दिसांचो सांपळो रचिल्लो. ही चोरी करपाक आस्पाव आशिल्ल्या ताचे हेर 2 वांगड्याक पुलीस सोदतात. 4 नोव्हेंबराक सांजवेळार 46 ते 7 नोव्हेंबराक सकाळी 9:30 वरां मेरेनच्या काळांत तिच्या घरांत चोरांनी प्रवेश केल्लो. देवाऱ्यान दवरिल्ल्यो चांदीच्यो 6 मुर्ती आनी 2 मोलादीक हारशे चोरले अशी कागाळ राधिका शिरोडकर हाणें आयज दिवचल पुलिशेन केल्ली. मुरगांव तालुका अंमलबजावणी पंगडान सडा हांगा सिगरेट आनी हेर तंबाखू उत्पादन कायदो 2003 उल्लंघन केल्ल्यान 10 जाणांचेर कारवाय करतना 2000 रुपया दंड एकठांय केलो. 10 मदल्या 8 जाणांनी कलम 4 आनी 2 जाणांनी कलम 6 चे उल्लंघन केल्ले. हातूंत वेगवेगळ्या आस्थापनांचे कार्यालय, सुपर मार्केट, रेस्टॉरंट, गेस्ट हाऊस आदींचो आस्पाव आसा. मुरगांवचे संयुक्त मामलेदार गजेश शिरोडकार हांच्या फुडारपणा खाला उल्लेख केल्ल्या पंगडान वेगवेगळ्या सुवातींची पळोवणी केली. ह्या पंगडान गोंयकेंचे समन्वयक रॉलंड मार्टिन्स, मुरगांव मामलेदार कार्यालयाचो सर्कल निरीक्षक हनुमंत मांद्रेकार, तलाटी जितेंद्र कामत, वास्को शार भलायकी केंद्राचे दक्षता कर्मचारी चंद्रशेखर देसाय, मुरगांव पुलीस स्टेशनाचे उपनिरीक्षक उदय साळुंके हांचो आस्पाव आशिल्लो. नेसायचे उद्देगीक वसणुकेत ममता ट्रेडर्सच्या गुदावांक सोमारा राती लागिल्ल्या उज्याचेर 6 वरांनी नियंत्रण मेळ्ळें. मडगांव, कुडचडे आनी कुंकळच्या उजो पालोवपी दळाचे 20 जवान घडणुके सुवातेर आशिल्ले. ह्या उज्यान 3 लाखांचे लुकसाण जाले, जाल्यार 20 लाखांची मालमत्ता वाडोवपाक उजो पालोवपी जवानांक येस आयले. सुशांत कश्यप हांच्या हे कंपनीच्या गुदावाक सोमारा रातचो उजो लागलो. हांगा वेस्ट पेपर आनी पॅकेजींग कोयर एकठांय जातलो आनी ताचेर परत प्रक्रिया करपा खातीर तो सांगली, महाराष्ट्रांत कंपनीन धाडटाले. कदंबा बशीच्या चालकांची आनी वाहकांच्या अल्कोहोल चाचणेक 6 डिसेंबराच्यान सुरवात जातली. तशेंच तांकां समुपदेशन लेगीत करतले. महामंडळान अल्कोहोल चाचणे खातीर 5 अल्कोमीटर खरेदी केल्या. कांय दिसां आदीं एक चालक सोऱ्याचे गुळेंत बस चलयतना सांपडिल्लो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें ह्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतिल्ली. ते उपरांत संबंदीत चालका सयत ताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स लेगीत निलंबीत केल्ले. फुडारांत अशे प्रकार आडोवपा खातीर सगळ्या चालक वाहकांचे समुपदेशन करपा सयत चालक वाहकांची बशीन चडटा तेन्ना अल्कोमिटरा वरवीं गुपीत तरेन चाचणी करपाचो निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे हालींच जाल्ले बसकेन घेतिल्लो. ते प्रमाण 6 डिसेंबराच्यान ही मोहीम सुरू करपाचें निश्चित केलां. मंगळारा फादोडेर वागादोर 45 फूट खोल बांयक पडिल्ल्या ऑस्ट्रेलियाच्या पर्यटक म्हापशेच्या धाडशी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 29 वर्सांचो हो ऑस्ट्रेलियन पर्यटक निसरून अचकीत बांयत पडलो. थळाव्यान कळना फुडें ताणें उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. तेन्ना उजो पालोवपी दळाचो जवान प्रवीण नायक गांवकारान ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनान पर्यटकाक सुखरूप भायर काडून ताचो जीव वाटयलो. मात ताका कसलीच दुखापत जावंक ना.
दालगाद कोंकणी अकादमीन 2023 वर्साचे पुरस्कार जाहीर केल्यात. अंदू वर्साचो दालगाद साहित्य पुरस्कार अँथनी मेनेझेस हाका फावो जाला. जाल्यार दालगाद सांस्कृतिक पुरस्कार सी डिसिल्वा हांकां, दालगाद रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार अँथनी मिरांडा, जॉयल डिसोजा दायज पुरस्कार आगस्तीन दाक्रूज, प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार माची मोगी हांकां, सांताक्रूज जाल्यार फादर फेड्री जयदा कोस्ता पत्रकार पुरस्कार, मार्कोस गोन्साल्वीस दालगाद तरणाटो पुरस्कार सियालिनी फर्नांडीस, बेर्ता मिनेझेस ऑस्तारी पुरस्कार एनी फर्नांडीस हांकां मेळ्ळा. जाल्यार मंगळारा मडगांवान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन अकादमीचे अध्यक्ष सेल्सो फर्नांडीस हाणें हे पुरस्कार जाहीर केले. पुरस्कार वांटप सुवाळो शेनवारा 16 डिसेंबराक सांजवेळा 3:30 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जातलो. मुखेल सोयरे म्हणून NRI कमिशनर आदले खासदार नरेंद्र सावयकर हाजीर रावतले. भाजयेचे आनी मसाल्यांचे दर मळबाक तेंकला. भाजयांचे दर पळोवन सर्वसामान्याच्या कपलाक आटयो पडल्यात. कांदो आनी टमाटाचे दर वाडटात थंयच आसा, हेर भाजयांचे दर वाडले. वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारांत विकतात, जाल्यार लोसणीचे दर 320 रुपया किलोचेर पावला. राज्यांत दिसान दीस भाजयांचे दर वाडपाक लागला. ह्या वाडट्या दरांत लोकांक भाजी विकत घेवप परवडना. फाटीं टमाट आनी कांद्याच्या दरांत लोकांक रडयले. आतां जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलोचेर पावल्या. दुसरे वटेन भेंडे 40 रुपया किलो आशिल्ले ते आतां बाजारांत 60 रुपया किलो विकतात. लसणीची दर तर सारकीच वाडली. 320 रुपया किलो लसूण बाजारांत विकतात. ऑनलायन फटवणूक जावपाच्यो घडणुको नेटान वाडत आसा. लोकांची फटवणूक करपाच्यो नव्यो नव्यो युक्ती हॅकर आपणावपाक लागल्यात. अनवळखी नंबरा वयल्यान फोन येतात वा तुमी फोन घेतल्या उपरांत फोन डिस्कनेक्ट जाता जाल्यार तुमकां जतनाय घेवची पडटली. आतां मेरेन फोटोप्यांनी OTP नासतना फोना वरवीं मिस कॉल दिवन लोकांक लुटपाक सुरवात केल्या. हे टाळपा खातीर ह्यो पद्दती पाळच्यो. खंयच्या अनवळखी नंबरा वयल्यान मिस्ड कॉल आयल्या त्या क्रमांकाचेर परतून फोन करचो न्हय. तुमकां अनवळखी नंबरा वयल्यान परत परत संदेश वा फोन येता जाल्यार कस्टमर कॅरा कडेन कागाळ करात. डेबिट क्रेडिट कार्ड आनी बँक खात्या खातीर घटमूट पासवर्ड तयार करात. नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड ब्युरोन आयतारा 3 डिसेंबराक 2022 वर्साचो अहवाल जाहीर केलो. दिल्ली हे बायलां खातीर सगळ्यांत असुरक्षीत शार अशा अहवालान म्हणला. दिल्लीन 2022 वर्सा दर दिसान 3 बलात्काराची प्रकरणां नोंद जाल्ली. देशांत बायलां आड वट्ट 4,45,256 गुन्यांव नोंद जाल्यात अशें NCRBच्या 546 पानांच्या अहवालान म्हणला. हाचोच अर्थ दर वराक सुमार 51 FIR दाखल जाल्यात. 2021 वर्सा हो आंकडो 4,27,278 आशिल्लो. 2021 वर्साचे तुळेन बायलां आड जावपी गुन्यांव 4% वाडल्यात अशा अहवालान म्हणला. जाल्यार 2022 वर्सा 28,522 खुनांची नोंद जाल्या. म्हळ्यार दिसाक 78 खून जाले. देशांत 4 राज्यांचे वेंचणुकेचे निकालांची चर्चा आशिल्ली त्याच दिसा देशांत भुरगीं, अनुसूचित जाती, जमाती आनी सायबर गुन्यांवांत खूब वाड जाल्या असो NCRBन आपलो अहवाल जाहीर केलो. IPL 2024ची पावणी 19 डिसेंबर 2023 दिसा दुबयन जातली. IPL 2024 खातीर खेळगडे पावणे खातीर वट्ट 1166 खेळगड्यांनी नोंदणी केल्या. तातूंत 830 भारतीय खेळगड्यांची नोंदणी केल्या आनी 336 विदेशी, हातूंतले 212 खेळगडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ्ळ्यात. IPLंतल्या सगळ्या पंगडाची सद्याची परिस्थिती मतीन घेतल्यार आनीक फकत 70 खेळगडे वेंचून काडूंक मेळटा. तातूंतले फकत 30 स्लॉट विदेशी. खंयच्या पंगडा कडेन कितले पयशे आसात ते पळोवया. गुजरात टायटन्स 38.15 कोटी, सनरायझर्स हैदराबाद 34 कोटी, कोलकाता नायट रायडर्स 32.7 कोटी, चेन्नई सुपर किंग्स 31.4 कोटी, पंजाब किंग्स 29.1 कोटी,
दिल्ली कॅपिटल्स 28.95 कोटी, रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर 23.55 कोटी, मुंबई इंडियन्स 17.75 कोटी, राजस्थान रॉयल्स 14.5 कोटी. दोन 2023 वर्सा खातीर रीज हे उतर वर्ड ऑफ द इयर म्हणून वेंचून काडला. ऑक्सफोर्ड कोशांतूय ताचो आस्पाव जाला. वर्ड ऑफ द इयराच्या वळेन रीज सिच्युएशनशिप, स्विफ्टी, प्रॉम्प्ट, सीड फ्लॅग, डी-इन्फ्लुएन्सिंग, हीट टोम आनी पॅरासोशियल अशा 8 उतरांचो आस्पाव केला. न्यूयॉर्क टायम्साच्या एका अहवाला प्रमाण 2200 कोटी उतरांचो विश्लेशण करून ह्या 8 उतरांची निवड केल्या. हे शब्द 2023 वर्सा जाल्ले समाजीक बदल आनी प्रवृत्ती दाखयतात. 2022 वर्सा ऑक्सफोर्डान गॉबलिंग मोडाक वर्ड ऑफ द इयर म्हणून वेंचून काडिल्लो. हॉलिवूडचो अभिनेतो टॉम हॉलंड हाणें एका मुलाखतीन रीज हो शब्द वापरिल्लो. तेन्ना सावन हो शब्द व्हायरल जालो. रीज म्हळ्यार रोमॅन्टिक अपील. रीज हो शब्द मनशाची शैली, मोहकताय आनी आकर्शण हाचें वर्णन करता. राजपूत करणी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंग गोगामेडी हांचो हांगा गुळयो घालून खून केलो. गोगामेडी हाचेर फारपेट जाल्ल्या उपरांत ताका मानसरोवर हांगच्या मेटो मास हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. जयपूरच्या श्यामनगर पुलीस स्टेशन वाठारांत ही घडणूक घडली. सुखदेव सिंग गोगामेडी हाची जयपूरच्या श्यामनगरांतल्या दानापानी रेस्टॉरंटच्या फाटल्या घरांत दोगांनी गुळयो घालून खून केलो. सुखदेव सिंग हाचे सयत 2 जाणांचेर गुळयो घातल्यो. हो खून केल्या उपरांत हल्लेखोर भायर सरून थंय आशिल्ल्या एकल्याचेर गुळी घालून ताची मोटरसायकल घेतली. हे घडणुकेक लागून पुराय शारांत नाकाबंदी केल्या. सध्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केला. एकल्याक धरला अशी खबर मेळ्ळ्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.